गोंय प्रदेश भाजपान गोंयभर मोटरसायकल रॅली काडपाचें थारायलां. त्या प्रमाण प्रत्येक मतदारसंघात मोटरसायकल रॅलीची तयारी नेटान चालू आसा. हालींच भाजपान प्रवेश केल्लो आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुकेचो आमदार दयानंद सोपटेनय तयारी केल्या. ताच्या मांद्रे मतदारसंघात सुमार 1000 कार्यकर्ते मोटरसायकल रॅलीन वांटेकार जातले, अशी माहिती दयानंद सोपटेन पत्रकार परिशदेन दिल्या. विधानसभा क्षेत्रांसून एक विजय संकल्प मोटरसायकल रॅली याचे आयोजन केलेलं आसा आणि ह्या रॅलीक मांद्रे मतदारसंघांसून आमचे जे प्रत्येक बुथावेले जे कार्यकर्ते आसात त्या प्रत्येक बुथावेल्या कार्यकर्त्यांनी 2 तारखेची तयारी म्हणून जवळजवळ प्रत्येक बुथावरसून नावां आणि त्या कार्यकर्त्याचे फोन नंबर घेतले आसा. आज सकाळी पासून हांवें जर टोटल केली जाल्यार म्हाका दिसता ह्या मांद्रे मतदारसंघासून त्या दिसा जवळजवळ 1200 ते 1500 पर्यंत मोटरसायकल रॅली आमी घडोवन हाडटले आणि हे घडोवन हाडटा आसतना शिस्तबद्ध आसची, कारण खंयच्याच पद्दतीन आमी मांद्रेची जे आमचे युवक आहात, जे मतदाते आसात, जे कितें गोष्ट करता हे शिस्तबद्ध आसतले. हाच्या खातीर प्रत्येकाक इन्स्ट्रक्शन दिले आहा की जो मोटरसायकल चलयतलो त्यांनी कंपल्सरी हेल्मेट घालपाक जाय. ज्याची सुरवात आमी केरी गांव म्हणजे आमचो तेरेखोलच्यान सुरू जाता. हे तेरेखोलच्यान आमी सुरवात करतले सांजच्या वेळार म्हणजे दनपारच्या 2 वरांचेर. सगळे म्हणजे इवन विरनोडचे जे कार्यकर्ते जे आसात ते सुद्धा कार्यकर्ते मोटरसायकल घेवन तेरेखोला वयतले आणि तेरेखोलसून केरी धक्यासून प्रत्यक्ष थंयच्यान तेजी सुरवात जातली.